नमस्कार. आजपर्यंत विविध राजकीय पक्षाचे फुडारी, सामाजिक कार्यकर्ते हे सरकारचेर टीका करता असताना दिसताले विविध विषयांचेर. पण आता म्हणतात तसे जे लोक सरकारी सेवेन आसात, खास करून शिक्षक वर्ग, हे सरकाराचे जे चुको आसा, सरकाराचे इनडायरेक्टली म्हणतात तसे टीका करपाक ह्या लोकांनी फुडें पाऊल उचललेले आसा. खास करून काल मांद्रे मतदारसंघात एक पत्रकार परिषद जाली आणि त्या पत्रकार परिषदेक संबोधता असताना एक भर पगारी म्हणजे सरकारचो भर पगारी शिक्षक आमचो मित्र बाब सागर तिळवे यांनी खरोखरच धाडस दाखयल्ले आसा आणि त्यांनी सांगलेले आसा की कलंगूट मतदारसंघात खंय दिसा धवळ्या मायकल लोबोच्या आशीर्वादान वेश्या व्यवसाय, ड्रग्साचे व्यवसाय, डान्स पार्ट्यो चलतात म्हणून. आणि हे सगळे गजाली हे मायकल लोबोच्या आशीर्वादान चलतात. जो मायकल लोबो जेणी काँग्रेसीक खंय डीच करून त्यांनी बीजेपीन प्रवेश केला. 2022 सगळी पहिली कामां बीजेपी कडल्यान केली. काँग्रेसीन येयलो, काँग्रेसचेर जिखलो आणि काँग्रेसचो विश्वासघात करून जो बीजेपीन येयला. म्हणजे बीजेपीन इनडायरेक्टली त्याचे अशें म्हणणे आसा की बीजेपीन जो तेका इनडायरेक्टली जो पक्षान जे स्थान परत जो इनटेक केला तो हे वेश्या व्यवसाय दिसा धवळ्या चालू करपाक ह्या बाबतीन एक मोठो गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा. आजपर्यंत आम्ही समजू शकता की राजकीय विविध ऑपोजिशन पार्टीचे लोक, सामाजिक कार्यकर्ते सरकाराचेर टीका करतात ह्या विशयाचेर म्हणून सरकार खंय तरी उगी रावता आसतलो, कित्याक ते राजकारण करता म्हणून. पण आयज सरकारचो पगार घेणारो एक शिक्षक फुडें सरलेलो आसा आणि तेणी खरोखरच धाडस दाखयल्लें आसा की कलंगूट सारख्या मतदारसंघात त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याच्याकडे माहिती आसा खंय की थंय दिसा धवळ्या वेश्या व्यवसाय चलता, डान्स पार्ट्यो चलता, ड्रग्साचे व्यवसाय चलता. पण ह्याचेर कांयच नियंत्रण नसल्या कारणान त्या लोकांक खंय कोर्टाची पायरी चडची पडटा आणि कोर्टान वचून न्याय मागचो पडटा. म्हणजे हेचोच अर्थ हे सरकार ह्या सगळ्या गोष्टीचेर नियंत्रण हाडपाक सपशेल अपयशी ठरलेले आसा अशें आमचे मित्र बाब सागर तिळवेच्या म्हणण्यानुसार जाता. सो हेका लागून खंय तरी हे आज सरकारचे पगार घेणारे मनीस जेन्ना उलोवपाक लागले तेन्ना खंय तरी हे गांभीर्य हेचे लक्षांत घेवन गोयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणटात तशें आनी न्याय देवतेकडे त्या लोकांक वचपाक लावपाचें ना. स्वता मुख्यमंत्र्यान सुमोटो कॉग्निजन्स घेवन ह्या कालच्या पत्रकार परिशदेचो तातडीन त्या मतदारसंघात होम डिपार्टमेंटाक डेप्यूट करून, स्पेशल फोर्स डेप्यूट करून हो दिसा धवळ्या चलणारो वेश्या व्यवसाय बंद करपाचो ही माननीय मुख्यमंत्र्याक विनंती आसा.